स्पीकर सर, आम जेन्ना एलक्यू मागताय तेन्ना आम करेक्ट आन्सर्स सदां चिंतताय की करेक्ट आन्सर्स मेळटले म्हूण. आज जे एलक्यू आम जेन्ना मागिलां आमकां दिलां की 381 बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स दॅट आर इन बॅड कंडिशन, डिलॅपिडेटेड. सो स्पीकर सर, तितून 3 बिल्डिंग जी आहाय दॅट इज नंबर 35 प्रायमरी एंड 35 नंबर ऑफ प्रायमरी एंड हायर सेकंडरी स्कूल्स आहे. 3 कॅटेगरीज केले. 17 पुलीस स्टेशन आहे. 13 प्रायमरी आणि अर्बन हेल्थ सेंटर्स आहे. स्पीकर सर, सोशल वेलफेअर बिल्डिंग जिंग सिनियर सिटीजन, विडोज आणि जे डेली बेसीस जे PWD विजिट कोताय ते आहे. We had asked for what type of damage, number of persons occupying these premises, date, and since when the premises and the structures was found bad. Answer yeta Speaker sir, फकत year. Reply is given that only the year. And at some places, Speaker sir, it is mentioned open to public. Answer मागील कितें, पूण answer येता इतलेंच आणि number of occupants is not given, Speaker sir. Now, there is a building of the social welfare which is under the heritage structure, mentioned at serial number 24, first page area, which shows that the year of identification of bad conditions, which is called as dilapidated, is shown as 2024. And number of persons occupying the building is not given. 2024 तुमगे रिप्लाय दाखवता आताचो की number of persons in the building occupied is not given and it is mentioned that it is open to public. आता हेच क्वेश्चन 2023 आमी GAD को मागलेले आणि GAD आमकां रिप्लाय दिलो वेर इन द सेम बिल्डिंग इट इज मेन्शन्ड दॅट दिस कंडिशन इज फ्रॉम 2020 विथ 200 ऑफिशियल्स ऑक्युपायींग इट. जरी तरी आम GAD गे रिप्लाय चोयलो जाल्यार आमकां दाखयता की 250 ऑफिशियल्स आर ऑक्युपायींग दॅट बिल्डिंग आणि इट इज शोईंग दॅट 2020 सावन हें बॅड आहा. आतां 2024 दाखयता की 2024 सावन बॅड आहा. 2023 दाखयता की 2020 सावन बॅड आहा. 250 officials are there beneficiaries of the social welfare schemes which are senior citizens, widows, persons of disabilities who are visiting these buildings on a daily basis, Speaker sir. And म्हाका सद्दां 300-350 सद्दां लोक येताच थिंगा. सो स्पीकर सर, आम जेन्ना ऑपोजिशन जेन्ना क्वेश्चन मांडटा, प्रश्न विचार ऑपोजिशन जेन्ना क्वेश्चन मांडटा तेन्ना गव्हर्नमेंट जाग जाता आणि कित्याक आन्सर दिता. सो स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पीकर सर, तुका प्रश्नाचे उत्तर दिल्लें आसा. स्पेसिफिक तुझा स्पेसिफिक प्रश्न विचार. वाय द PWD is not aware of the building which was declared that it is in bad deteriorating condition in 2020 with 200 officials occupying the same. When will the government create a comprehensive structure for this and the safety audit? PWD कित्याक खबर ना 2020 की हे बिल्डिंग आसलें म्हणून आतां 2024 हो आन्सर कित्याक दिता? डोंट यू थिंक दिस इज अ सिरियस थिंग स्पीकर सर? सिनियर सिटीजन्स येत थिंगा, इतलो लोक येता आनी तुमकां खबर ना? प्रश्न जालो तुजो. विचारलें PWD कित्याक खबर ना की 2020 कितें आन्सर दिल्लो GADन आणि आतां PWD कितें आन्सर दिता? हू इज अकाउंटेबल फॉर दीस? आणि ह्या स्ट्रक्चराचो कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट केन्ना कोतलो? हे स्पेसिफिक स्ट्रक्चराचो कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट केन्ना कोतलो? स्पीकर सर, आमचे PWD हे डिपार्टमेंट सरकाराच्यो सगळ्यो बिल्डिंग्स मेंटेन करप, रिपेर करप हाज्या खातीर काम करता. तो PWDक जर विचारपाक लागलो त्या बिल्डिंगेन कितले लोक बसता ते PWD तुका सांगू शकचे ना. एक गजाल मुद्दा, त्या बिल्डिंगेचो स्ट्रक्चर कसो आसा, तिजे रिपेर केन्ना करपाचें, कितें, ओके, बाकीचें सगळें तिजो एस्टिमेट हें सगळें काम PWDचें सांगपाचें आसा. GADन उत्तर दिलां तें बरोबर आसा, कारण GAD एक्चुली त्या डिपार्टमेंटांत लोक कितले बसता हें सगळें कन्सिडर करून बिल्डिंग खंयची कोणाक दिवपाची, कितें करपाचें आनी तें परत कळोवपाचें. बट ताच्या खातीरूच तुका सांगता, आमी 24 जुलय 2023 एक रिपेर, मेंटेनन्स एंड अपटेकिंग ऑफ ऑल द गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स हें सर्क्युलर काडलें आणि त्या सर्क्युलर काडल्या प्रमाणे सगळ्यो बिल्डिंगेचो डिजायन कसो आहा, कितें आहा हें सगळें कळयलें. तितूरूच आमी म्हणजे मागीर आमच्या एक्झिक्युटीव डिपार्टमेंट आणि क्लायंट डिपार्टमेंटाक इज अ इंटिमेशन फॉर द एक्झिक्युशन ऑफ द प्री मान्सून वर्क, पोस्ट मान्सून वर्क तें काडलें. तांकांच परत फॉर्म दिला कन्सर्न डिपार्टमेंटाक, कितें म्हणून क्लायंट डिपार्टमेंटान एक्झिक्युटीव डिपार्टमेंटाक फक्त रिक्वेस्ट ऑफ मेंटेनन्सची एक आमी रुटीनली बरोवपाचें केलां आणि एक ताका सरळ
तांच्यांनी कितें कितें आपल्याक भितर जाय चेंजीस कितें आसत जाल्यार ते जाय ते सजेस्ट करपाचें आनी तेज्या प्रमाणे त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान एडमिनिस्ट्रेटीव जे आसा पळय न्हू तें एप्रुवल घेता. स्पीकर सर, आमी आनी एकूय सर्क्युलर काडलो आमी अकॉर्डिंग टू डॅट फायनान्शियल इयर 24-25 PWD डिपार्टमेंटाक थोडेशें आनीक स्ट्रेंथन करून सगळी फायनान्शियल पावर्स आनी बजेट्स हो PWD डिपार्टमेंटा कडेन दिलो जेणे करून परत 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 फायली घेवपाक नाका म्हणून हें डिसिजन घेतलें. आनी आमी काही इनिशिएटिव्स वीच इज प्रोपोज्ड बाय टू इमिडिएट अपकीप रिपेर मेंटेनन्स ऑफ ऑल द गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स इन द स्टेट हाज्या खातीरय आमी काम केलां. त्या खातीर तेज्या पयलीं वयता आसतना हांव ताका एकूच गजाल म्हणजे तो जे म्हणटा पळय न्ही तेणी म्हाका सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या बिल्डिंगेचें विचारलें आनी सुरवातीक पूर्ण गोंयच्या बिल्डिंगो सगळ्यो ह्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचो प्रश्न तेणी विचारला आनी ताका डिटेलान आन्सरूय दिला स्पीकर सर. पूर्णता म्हणजे गोंयांत जितक्यो बिल्डिंगो PWD डिपार्टमेंट पळयता पळय न्ही असो तेजो सामको वेग क्वेश्चन आसा. मागीर ती प्रायमरी स्कुलाच्या बिल्डिंगे पासून ती डायरेक्टली म्हणजे सोशल वेलफेअराच्या डिपार्टमेंट पर्यंत आयली. 12 तालुक्यांनी जितक्यो बिल्डिंगो आसा तितक्यो सगळ्यो आमचे एक्झिक्युटीव डिपार्टमेंट ते तुका टोटल जे आसा पळय न्ही त्या डिपार्टमेंटाचेर वर्क कंपोनंट ऑफ द कॅपिटल एंड रेव्हेन्यू इट एक्सपेंडिचर ऑफ 600 crores ऑफ रुपीज आमी स्पेंड करता. टोटल 13 इट इज एन अप टू द 30 years इट इज एन 1383 बिल्डींग ह्यो 30 वर्साच्या भितरल्यो आसा. 30 वर्सां ते 50 वर्साच्या भितरल्यो 1046 बिल्डिंग आसा आनी 50 वर्सां वयल्यो आमच्या कडेन 129 बिल्डींग आसा. अश्यो ऑल टुगेदर 1383 बिल्डिंग्स आसा. हेरिटेज बिल्डिंगी 15 आसा. ओके, रेजिडेन्शियल क्वॉर्टर्स 552 आसा. ऑफिशियल बिल्डींग 231 आसा आनी अदर्स 585 बिल्डिंग्स आसा. हाजे ऑडिटेड बिल्डींग केले 192 बिल्डिंगेचे आमी ऑडिट केलां आनी 110 बिल्डींग आमकां डेमोलिश करपाक जाय. आतां मेंटेनन्स जर म्हणटलो आसत जाल्यार मेंटेनन्स इज कॅरीड आउट. इट इज 91 बिल्डिंगेचो मेंटेनन्स पूर्ण कंप्लीट केला. प्रोग्रेसान 105 आसा. आयडेंटिफायड रिपेर करपा खातीर 246 केल्या. अश्यो टोटल 442 बिल्डींग आसा. टोटल आमी आतां स्ट्रॅटेजीक प्लॅन्स इट इज इमिडिएट एंड हेरिटेज बिल्डिंग्स रिपेर्स 31 मार्च 2025 पर्यंत हांचो रिपेर आनी मेंटेनन्स सगळो हातान हेरिटेज बिल्डिंगेचो पयलीं घेतला. मॉडरेट आनी ऑनगोईंग वर्क आसा पळय न्ही तांचोय बी 31/5/2025 पर्यंत आमी कंप्लीट करतले. नॉर्मली आमच्या कडेन ह्या पद्दतीच्यो इनिशिएटिव्स म्हणजे 31/8/2024 पर्यंत डेडिकेटेड टीम फॉर अंडरटेकिंग द टायम बाउंड वर्क हे जे आहा पळय न्ही हें काम आमी ऑलरेडी करपाक घेतलेलें. ती मेंटेनन्स तेजो रिपेर दवरचो म्हणून घेतला. आमी 31 ऑक्टोबर पर्यंत एम्पॅनलमेंट ऑफ द PWD कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द वेरियस अर्जंट वर्क हाज्या खातीर आमी एम्पॅनल करून घेता. म्हणजे जेणे करून बारीक सारीक खंयसर कितें शाळा बीन जर उरल्या आसत जाल्यार ती पटकन करून घेवपाक मेळटली. परफॉर्मन्स बेस्ड कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द बिल्डींग वर्क हो 31 नोव्हेंबर पर्यंत तेजो परफॉर्मन्स ऑडिट करून त्या बेसिसाचेर काम घेवपा खातीर हें आमी तयार केल्लें आसा. म्हणून म्हाका दिसता स्पेसिफिकली ताणें जो विचारला तो प्रश्न आसा सोशल वेलफेअराच्या बिल्डिंगेचेर. ताका GADन उत्तर दिलें तें बरोबर आसा. आनी फॉर युअर इन्फॉर्मेशन आत्तां आमी जें डिसिजन घेतलां सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट त्या बिल्डिंगेंतल्यान आमी शिफ्ट करता. फक्त फर्निचर करपाचो उरला म्हणून थोडोसो डिले जाला आनी ती बिल्डींग थंयसल्यान शिफ्ट केल्या उपरांत ती पूर्ण बिल्डींग जी आसा पळय न्ही हेरिटेज स्ट्रक्चर मेंटेन दवरून पूर्णता रिनोवेट करता आनी बरी म्हणजे एकदम बरें डिपार्टमेंट ती सेंट्रली लोकेटेड आसा. तें मेंटेन करपूय गरजेचें आसा आनी पूर्ण फुल्ली रिपेर करून रिफर्नीश करून आमी बिल्डींग जी आहा परत सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक दितले. फकत आन्सराचेर एकू याद करपाक सोदिता की इन ये 23 जो रिपोर्ट दाखयता GADलो इट सेज दॅट द स्ट्रक्चर इज ओल्ड अँड वीक फ्रॉम 2020. I only want to bring it to your notice that your government has failed from 2020 till today to do all these repair works and also giving a wrong answer. तूं आज सारको करतलो तें बरें. Just I want to point out the failure of this. I will go to my second supplementary, Speaker sir. Speaker sir, my reply shows, for example, serial number 28. थोड्यो background दिता आनी हांव क्वेश्चनाचेर येता. 28 दाखयता old secretariat building, bad condition and it is occupied. Serial number 101, Ravindra Bhavan building, it is showing occupied, bad condition. Matani Saldana building, occupied, bad condition. Civil and Criminal District Session Court, occupied, bad condition. ITI building, occupied but in bad condition. Hospicio Hospital Complex, serial number 128, also showing it is occupied but it is in bad condition.
TB Hospital, Government Rest House, Month Hill, Multi-Purpose High School, Old Collectorate Building, District Fire Station, Speaker Sir, Goa Engineering College. Speaker Sir, you soglio occupied, but it is showing it is in bad condition, repair work korpache, but it is occupied. That means there is a danger ki kennai kite जावपा शकता. This shows that from schools to colleges, from administrative offices to health centers and cultural institutions of fire stations, all buildings are in a bad situations, but they are occupied. Thanks structural stability काय ना. My specific question, Speaker Sir. In August 2023, the reply given to us stated that old GMC building, that is the McNair's Palace, were identified as bad condition in the year November 2019. O जागो हुंचो जे आमगेले IFI host जाता ते बिल्डिंगा गजाली. These buildings host this IFI festival, film festival. Now, the IFI was hosted in such a dilapidated structure from 2019 to 2023. मुर्चे आम आयडेंटिफाय केला ते बिल्डिंग सारकें ना, ते मोडो शकता. हें जाण आसतनाच आमी 2019 ते 2023 आम IFI कंडक्ट केलें. जो जितलो लोक येलो भायरसून सगल्याक हेंकां आमी एट रिस्क घायले. ते वगत कितें जाल्लें पडलें जाल्यार स्टेटाचें येता आसलें हें आम चालू दवरलें. सगळ्या बिल्डिंगाचे नांवां सकट तुका लिस्ट दिल्लें आसलें रे. जी तुका कितें विचारपाक my specific- स्पीकर हांव मातसो इंटरप्ट करता ताका. तो बिल्डिंगेचें नांव वाचता आनी बॅड कंडिशन. मातानी सल्डणा कॉम्प्लेक्स इज द साऊथ गोवा कॉम्प्लेक्स. आमचो कलेक्टर साऊथ आनी बाकीची न्यू बिल्डिंग लेटेस्ट न्यू बिल्डिंग. ओके, तो बॅड कंडिशन जे म्हणटा पळय न्ही, तो इंजिनियर तेणी वचून पळयला. तुगे रिप्लाया प्रमाणे आय हॅव रेड विथ द इंडेक्स. यू चेक युअर रिप्लाय. आयच रिप्लाय 2024 रिप्लाया तूं आतां खंयच बिल्डिंग सांगता सांग. आय हॅव टोल्ड यू. बेंजी बाब तुजो प्रश्न कितें विचार न्ही. ही इज आस्किंग मी अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग. आय एम रिप्लायिंग टू हिम. नाही तुवें जो उल्लेख केलो पळय तांणी सालदाना बिल्डिंग तूं न्यू कलेक्टरेट बिल्डिंग 111 चोय तुगे रिपोर्टाचे चोय. ही इज आस्किंग मी अ क्वेश्चन. लेट मी डिस्कस विथ हिम. चोय 111 कितें बरयलें थिंगा? occupied aha, open to public. What is the meaning of this? कलेक्टरेट बिल्डिंग ही सामको बॅड कंडिशन म्हणून बरोबर. What is the LAQ? These are the list of buildings which need repairs, which are in bad condition and which need repairs. But तोडी पण तुम्ही दाखवलो on the basis of this. What I'm trying to tell you is, ही सगळी तुगेली बिल्डिंगा आज occupied आहे, but they are showing that the repair work has to be done. There is a threat. बेंजी बाब आता हजारांनी बिल्डिंग आस पळय न्ही, तातूंत तुका खंयची विचारपाक जाय, काय खंयच्या जाय तो विचार न्ही तूं. Specific question. McNair's Palace and जे बिल्डिंगा जिंगा आमी IFI सेलिब्रेट कोत्ताय 2019 ना 2023 इतली वर्सां केली. पूण हे बिल्डिंग इज showing it is in a bad condition. Now, is this building safe now to conduct the next IFI? Is this building safe? And if it is safe, then why is it coming in this list? And when are you going to do the repairs for the building to ensure that all international delegates who come over there are safe? स्पीकर सर, दोन तरेन आसता. एक, इट इज अ स्ट्रक्चरल ऑडिट करता बिल्डिंगेचे, आनी दुसरें हाऊसकीपिंग एंड मेंटेनन्स, म्हणजे तेजो रुटीनली बाकीचो जो आहा पळय न्ही इंटेरियर स्ट्रक्चर्स बाकीच्या हेच्या बाबतीत. एकदा स्ट्रक्चरली ऑडिट बिल्डिंग स्ट्रॉंग आसा म्हणून सांगली, घडये कदाचित त्या डिपार्टमेंटात आपले क्लिनिनेस आनी बाकीचो जर नासत जाल्यार ते अप टू डेट नासत जाल्यार तांचो रिमार्क कितें आसूं शकता. पण हाजो अर्थ ती स्ट्रक्चरली बिल्डिंग आमी त्या खातीर हांवें ताका पयलींच लिस्ट वाचून दाखयलें. 110 बिल्डिंगो सुमार ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो मोडपाच्यो आसा म्हणून. हांवें ताका तेंच सांगलें, तितक्यो 110 बिल्डिंग टू बी डेमोलिश्ड. रेस्ट ऑल बिल्डिंग आर स्ट्रक्चरली स्ट्रॉंग. आतां रुटीन ज्यो खंयच्यो आसा तेणी ज्यो सगळ्या बिल्डिंगेचें नांव आसलें, इट इज एन ओपन फॉर द पब्लीक, म्हणजे रुटीन पब्लीक जी आसा त्या बिल्डिंगेनी येता. एखाद्या वेळी थंयसरलो मेंटेनन्स जेका आमी म्हणटा हाऊसकीपिंग मेंटेनन्स, तो कदाचित हेवटेन तेवटेन आसत, बट आमी डे टू डे बेसिसचेर आमी ताका सांगला हाऊसकीपिंग एजन्सीज ह्यो प्रत्येक हितूर आसा. आमचे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन्स किंवा बाकीचे सगळे हे थंयसर आसता. प्रत्येक बिल्डिंगेचो आमी ऑडिट करता आनी ताज्या उपरांत आमी डिसायड करता. आनी तिजो मेजर मेंटेनन्स जर घेवपाचो आसत जाल्यार सोशल वेलफेराची जशी शिफ्ट करपाची आसा त्या पद्दतीत शिफ्ट करता. फॉर एग्जाम्पल मातानी सालदाणा हेका मेजर मेंटेनन्स ना, हेका मायनर मेंटेनन्स आसतलो, म्हणजे खंय तरी पेंटिंग्स आसतले, खंयचे तरी टॉयलेट्स अपडेट करपाचे आसतले. हेजो McNair's Palace आसतलो. McNair's Palace इज ऑल्सो स्ट्रक्चरली स्ट्रॉंग बिल्डिंग.
तिका कदाचित मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम इफीच्या पयलीं दर वर्सा मायनर मेंटेनन्स जो आहा पळय न्ही दर वर्सा मायनर मेंटेनन्स हो एवरी इफीच्या पयलीं ताका केलो वता पेंट केलें वता तेजे कर्टन रेज केले वता टॉयलेट्स रिपेर केले वता इट इज अ मायनर मेंटेनन्स इट ऑलवेज टेक्स आनी जेन्ना एखादो इंटरनॅशनल इव्हेंट आमकां जेन्ना घेवपाक जाय तेन्ना ताका अपडेट करता आमी हांव तुवें आन्सर लास्ट क्वेश्चन तुजो विचार तुवें म्हणला ते बिल्डिंगाचे म्हणजे वेगळं मेंटेनन्स तुजो केला last प्रश्न विचार. 2024 लिस्टार ते ना तुवें जर त्या बिल्डिंगा मेंटेनन्स केला कित केला केन्ना केला कितलो कॉस्ट तुवें मातशें फ्लोर ऑफ द हावसाचेर दाखोवन दिचें स्पेशली दिस बिल्डिंग माय लास्ट PWD इज नॉट ओनली द डिपार्टमेंट टू मेंटेन एकदां हें काम आमच्या GSIDCच्या वतीनूय करता त्या खातीर हें काम तेणी PWDक प्रश्न विचारला इफीच्या पयलीं बाकीचें काम जें आसा पळय न्ही GSIDC एजन्सी करता हांगा जर करूंक ना जाल्यार तें GSIDCन केलां काम तुका तें PWDच्या कामांनी कशें मेळटलें वी हॅव डन थ्रू द GSIDC आमकडे आनी एक एलिक्यू Opposition leader Judy Alemão. दाखयलोले हा दॅट देर इज नो रिपेअर वर्क Opposition leader Judy Alemão, तुझा प्रश्न विचार. अनेक क्वेश्चन जॉईंट क्वेश्चन तो तुमचो जॉईंट क्वेश्चन आसा जेन्ना हांव इंचाता तुका हांव तीन जेन्ना क्वेश्चन उबो रावता तेन्ना तूं म्हाका 3 क्वेश्चन तुका तीन question जाले तूं म्हाका केन्ना दिल ना रेस्ट एवरीबडी गेट्स डोंट यू थिंक दिस इज नॉट करेक्ट स्पीकर तुका ऑथॉरिटी आहा दॅट डज नॉट मीन स्पीकर विचार विचार लास्ट क्वेश्चन विचार एक प्रश्न आमकां विचार स्पीकर हांव मुगे 3 सप्लिमेंट न्ही अपोजिशन लीडर एक कितकोन लास्ट विचार तुजो The list provided to us in 2023 showed 167 structures are dilapidated conditions. The number has gone up to 381 now. Poil dakhile 167 ant zalai 381. This shows that these conditions of the buildings are only growing. Kami jainai wadot aha. When will the government conduct a comprehensive audit and submit the report of the structural and safety audits of all these buildings and ensure that there are zero buildings coming up for maintenance? When can the government come with this planning report? स्पीकर सर तो सांगता झिरो बिल्डींग कमिंग फॉर द मेंटेनन्स हे केन्ना जातलें काय म्हणून हे कशें शक्य आसा आतां पयलीं एक बिल्डींग जी रिपेर करतली तिका 5 वर्सां जाल्या उपरांत तिका परत रिपेरींग लागतलें मरे तो इट इज एन कंटिन्युअस प्रोसेस I'm asking about your intention. Intention means report. तुका इंटेंशन ना तुका प्लॅनिंग ना रिपोर्ट ना ते मागी प्रोसेस डिफरंट शो मी अ प्लॅन ये टमा जातले या 2027 आम येल मुट्रे आम करपाचे शो मी योर प्लॅन नाजाल्यार 2027 दाखयता स्पीकर सर कित्याक अरे बाबा शेड्यूल आहा तुका विचारपाक इतली बिल्डिंगा वायट कंडिशना सगळे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर इन द बॅड कंडिशन वी डू नॉट हॅव अ प्लॅन झिरो करपाक जायना म्हणटाय अरे मुख्यमंत्री तुका मुख्य उत्तर नाका हो जे सांगता पळय स्पीकर सर न्ही ती AI टेक्नॉलॉजी कितें तरी वापरता म्हणून सांगता परत घुसपायन AI येयलो ही फकाण करपा न्हू व्हेरी सिरियस स्पीकर सर इफ ही जाता सो जर कितें पडले सांगलो गव्हर्नमेंट लायफ प्रॉब्लेम जाता स्पीकर सर एक सांगता वेंदी गिव अ प्लॅन गव्हर्नमेंट स्पीकर सर हांवें ताका सांगला कॉम्प्रेहेन्सिव्ह रिपोर्ट हांवें सगळ्या बिल्डिंगेचो तयार केला तुका जाय जाल्यार हांव सर्क्युलेट करता कितल्यो बिल्डिंगो पूर्ण गोंयांत आसा कितल्याचे ऑडिट केला कितल्याचे कितें आनी केन्ना पर्यंत करतो डेट वायज हांवें तुका एकदां सांगलें केन्ना ह्यो बिल्डिंग सेफ जातल्यो तूं रिटायर्ड जावचे पयलीं जातल्यो हांव रिटायर्ड जावचे पयलीं जातल्यो केन्ना त्यो सेफ जातल्यो वॉट इज युअर प्लॅन सर तुका ऑरस लागत या 10 वर्स लागत बट मेक अ प्लॅन टू फॉलो एनजी वेगत बसून घेत स्पीकर सर अनसेफ असलेल्यो 110 बिल्डिंगो आमी मोडून उडयतले एकूय बिल्डिंग केन्ना देखून केन्ना अरे बसून घे अरे गिव अस अ टाइम फ्रेम गिव अस एनजी वेगस बसून घेत स्पीकर सर आमी अनसेफ असलेली बिल्डिंग जी आसा पळय न्हू हितूर लोकांक वापरपाक आनी स्टाफाक वापरपाक एलाव करिना म्हणून आमी 110 बिल्डिंगो आमी शॉर्टलिस्ट केल्या आनी त्यो लोकांक वचपाच्यो बॅन केल्या हांव तुका केन्ना न्ही टायम टू टायम आमकां जे दिसा कळ्ळी ही बिल्डिंग अनसेफ आसा आमी तेच दिसा ती बिल्डिंग बंद करता आमगे सोमतेच एकदां ऑडिट केलें अनसेफ आसा म्हणून केलें काय आमी बंद करता आतां थोड्या दिसांनी आनीक मेजर बिल्डिंग ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो अनसेफ डिक्लेअर करून त्यो बंद करपाच्या थोड्या टेनंटांक बीन भायर काडपाच्या थोड्या टेनंट भायर सरना म्हणून उरल्या तूं जें सांगता पळय न्ही हांव आनी तूं उलयलें म्हणून जायना ताका प्रोसेस कंप्लीट करचो पडटा आनी ताकाच लागून 31/8/2024 पर्यंत डेडिकेटेड टीम फॉर अंडरटेकिंग द टायम बाउंड वर्क्स हेजे आमी फायनलायज करतले 31/10/2024 पर्यंत इट इज एम्पॅनलमेंट ऑफ द PWD कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द वेरियस अर्जंट वर्क आनी 31/11/2024 पर्यंत परफॉर्मन्स बेस्ड कॉन्ट्रॅक्टर फॉर द बिल्डिंग वर्क हो फायनल प्लॅन आहा आमचो
आणि त्याच्यानुसार आम्ही सर्क्युलरूय काडला आणि त्याच खातीर वेगवेगळ्यो डेट्स ज्यो आत्तां हांवें दिल्या तेजो प्लॅन जो आहा पळय न्ही इमिडिएट मॉडरेट नॉर्मल हे सगळें काम आमी आसा तशें ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट केला तेजो प्लॅन रेडी केला आणि म्हणून ताका सांगला की आमी इट इज प्रपोज टू कंप्लीट द स्टडी ऑफ द बिल्डिंग बाय डिसेंबर 2024 ओके अँड टू कंप्लीट द तालुका वायज डिटेल स्टडी बाय मार्च 2025 धाकटी बिल्डिंग सुद्दां जी आहा पळय न्ही तेजो स्टडी करून आमी सगळें काम जे आसा पळय कंप्लीट करतले तेजो NDT टेस्ट जी ती नॉन डिस्ट्रक्टीव टेस्ट हे कंप्लीट करून घेतले त्या ती ईच अँड एवरी गव्हर्मेंट बिल्डिंग जी आसा पळय न्ही ती अशा पद्दतीन सगळ्यो व्हेरीफाय करून त्याचो रिपोर्ट हो तयार करता आणि तो रिपोर्ट Yes, Sri- ते करता. Because I'll be very एक मरे एकच म्हणत बस एक मरे 4 जाण तुम्ही क्वेश्चन घालता एक क्वेश्चनाक जर तुम्ही एकटोच जर 20-30 मिनट घेतली एक क्वेश्चन एक चलोवपाक तुका कितें बिल्डिंग ताका एक मर्यादा आमी सांबाळची पडटली युरिया स्पीकर सर बोस माझे सर एकच मिनिट स्पीकर सर जेन्ना 4 जाण प्रश्न घालता मेन प्रश्न जो घालपी आसता ताका तुम्ही 3 प्रश्न अकॉर्डिंग टू रूल दिवे तर बाकीच्यांक एक दिवपाचो अदरवायज बाकीच्यांचे प्रश्न बाकी एक दिता पण तांको चेंज केले युरिया तुम्ही घ्या तुमचो प्रश्न घ्या क्वीन सार पांदा तू स्पीकर सर तो हाजे नंतर सेक्रेटरी एक लक्षात दवर हाजे नंतर 4 आमी डिक्टेशन दिता माझो एक्सपिरियन्स हांवें शेअर केला बीइंग अ स्पीकर कोण दिवं शकना स्पीकर सर आता हो प्रश्न पळा जो बाब बेंझीन मांडला जॉईंट आम्ही घातला दिस इज रिलेटिंग टू 381 buildings as per your answer. The structures are in dilapidated condition as per whatever list is given to us. 381. And that's because several government primary schools, primary health centers, police stations, Ravindra Bhavan, Matani Saldana complex, urban health center, GEC, Farmagudi and जायत्यो सगल्यो हे मोस्टली काँग्रेसान बांधलेल्यो जायत बांधलेलो मुखेलमंत्री म्हणटा साहेब बांदोडकरान बांधलेल्यो मेजर काँग्रेसीन बांधले ते बरें आहा तूं काय बांधलो ना म्हणटा स्पीकर सर आतां एक अरे भाऊसाहेब बांदोडकरान बांधलेल्यो स्पीकर सर अरे जीत स्पीकर सर फोन करपा लाय मातशें अरे भाऊन बांधलेल्यो दोतोर चंद्रकांत शेट्टे विचार तुमचा प्रश्न आता MG वयता रे स्पीकर सर भाऊन बांधलेल्यो आता हे जे 381 स्ट्रक्चर आहले ओके मुखेलमंत्री बाबा ऐकता 381 स्ट्रक्चर तुम्ही दिला एज पर दिस लिस्ट दॅट दीज आर अनसेफ नाव आय गिव यू द आन्सर दॅट यू गिव मी लास्ट इयर द सेम क्वेश्चन मिनिस्टर वॉज डिफरंट बट मिनिस्टर ना हिंगा तू हाडपा सोदीत तूं आयकिलां आतां स्पीकर सर हिंगा दिला आन्सर 167 बिल्डिंग आर अनसेफ सो ह्या वर्साक 381 गेल त्या वर्सा 167 381 मायनस 167 कितें जालें 214 सो एक वर्सांनी 214 बिल्डिंग अनसेफ जाल्यो सो वॉट डज दीस प्रूव वॉट इज द लॉजीक एक वर्साक गेल त्या वर्सा 167 आहले ह्या वर्सा 381 because what is the reason for increase of this number of cases whether the department is seriously looking at it बिस्ते वेग आमकां आन्सर दिताय whether you have the funds do you have the funds to maintain repair all these buildings because हुई ना हुई हो प्रश्न जेन्ना आमी जाता it is with the safety of the people safety of the buildings and that's because मुखेलमंत्री सांगपाक जाय see I had also asked a question whether this is safe. Put a secret spy या भाषेन तुम्ही हेजोय आन्सर दिल ना ह्या असेंब्ली कॉम्प्लेक्स सेवा हांवें सांगलो स्पीकर सर आमी क्वेश्चन मागलो हे आन्सर दिल ना कित्याक हे स्ट्रक्चरल ऑडिट जालें ना हे आमी RTI ऑलरेडी घातलां जालें ना स्ट्रक्चरल ऑडिट सो बेसीक क्वेश्चन इज दॅट जे आनी एक सांगपाक सोदता तुका वी हॅड आस्क्ड ऑल्सो अबाउट लॉसीस incurred to human lives, properties, documents, assets, equipment, leakages, floorings, development and cracks from 2020 till date. And that's because sir, म्हाका उत्तर जे 19 सप्लिमेंटरी तेजे तू सारको आन्सर दी जे उत्तर मेळा only 3 incidents जाले मु सांगता तुगे उत्तर as per your reply. What it says, collapse of slab at Kala Academy, collapse of wall at Urban Health Center, Modgaon,
collapse of RCC Chajja at open courtyard area of Hospicio Hospital. These are the people that leakage bhi hai mo. Speaker sir, what about into the social welfare building e kain dil na zap? What is the status? What about ceiling at the university poil Kosrodol te chemistry lab? What about ceiling of premises near Bicholi? What about Margaon je leakage zada? So High Court building will leakage jata. I had asked specifically. So Mukhyamantri Bab, my question to you is that this is a very serious issue. The department needs to look at it. You cannot wake up after 2020. Ami PWD in our party jenna gelle. We met the honorable chief engineer. At that time, after which 10 days from that, he issued a circular. From 2020, check kor tun date check kor. After 2020, if these things are so serious, I believe, do you have the funds? If you have the funds, how will you manage it? Through GSIDC, through PWD, through whichever means. Let us not put the life of the people at risk. जे वेन्स इन गाला इफी डेलिगेट्स येतात, इट्स अ व्हेरी सिरियस थिंग. अख्खो गोंय बोर, देश बोर, जग बोर बोवाड जाता. प्रश्न मुगेलो जो आहलो की ते 167 गेल ते वर्सा दिल्ले, ते आतां 381 जाली. सो 214 बिल्डिंग एक वर्सा अनसेफ जाले. हे बिल्डिंग सेफ आहा काय कितें आनी मुखार तुगेलो प्लॅन कितें आहा? देर आर सी हे जे तूं एमजीन बांदलोलें, काँग्रेसीन बांदलोलें इतलें बांदलोलें आतां तें तूं मेंटेन कर. ऑपोजिशन लिडर तुवें प्रश्न कितें नेमको? प्रश्न विचारते. हे सगळं गुणान प्रश्न आहा मुखेलमंत्री हांकां जाप दिची, केन्ना हे बिल्डिंग सेफ जातले? डू यू हॅव अ प्लॅन? डू यू हॅव द फंड? लेट हिम टेल अस. स्पीकर सर, इतके दीस सांगतालो तो हांव गुणयता म्हणून, आतां तोच गुणोवंक लागलो. गुणोवन प्रश्न विचारपाक लागलो. म्हाका दिसता 15 दीस घुवला काय खबर ना म्हाका. तेणी जो पयलो प्रश्न विचारलो, तुज्या कडेन फंड प्रोविजन केला काय कितें? स्पीकर सर, फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ दीस हाऊस आमी 600 crores ऑफ रुपीज हाज्या खातीर प्रोविजन केलां. 600 कोटी रुपया ज्यो सगळ्यो बिल्डींग रिपेर नवीन बांदपाक ह्या सगळ्या खातीर केल्या. तुवें जो युनिवर्सिटीचो प्रश्न विचारलो, युनिवर्सिटी इज अ ऑटोनॉमस बॉडी. युनिवर्सिटी स्वता मेंटेनन्स जो आहा तो बाय युनिवर्सिटी करतात. ओके, लागले जाल्यार आमचो टॅक्निकल सपोर्ट आनी बाकीचो सगळो घेता. हांव परतूय तुवें सांगल्या ती गजाल युनिवर्सिटीकूय कळयता. तुवें जो नंबर इन्क्रीज जाता म्हणून सांगलो की फाटले फावटी म्हणजे नंबर आसलो कितलो तो 160 आनी तो आतां 247 वाडलो. 105 बिल्डिंग्स फॉर वर्क इन एडिशनल आनी 246 बिल्डिंग जाल्यो. स्पीकर सर, 381 जाले. गोवा, दमण आनी दीव हे स्वतंत्र जाले 19 डिसेंबर 1961. 14 वर्सां उशीर लागलो आमकां. 15 ऑगस्ट 1947 उपरांत प्रश्न हेजेर कितें आहा? बिल्डिंगो केन्नाच्यान बांदल्यो त्यो सांगपाक जाय मरे म्हाका, म्हणटोनी तो सांगचो पडलो ना. 14 वर्सां उशीर लागलो. 14 वर्सां उसरां आमी स्वतंत्र जाले. आनी ताज्या उपरांत ज्यो बिल्डिंगो थोड्यो पोर्तुगीज रिजिमान ज्यो आसल्यो पळय न्ही, भाऊसाहेब बांदोडकरान तश्योच त्यो कंटिन्यू केल्यो. म्हणजे बऱ्यो बऱ्यो बिल्डिंगो आसल्यो पळय न्ही, त्यो थोड्यो सरकारान घेतल्यो तेन्ना, आनी बऱ्योचश्यो बिल्डिंगो लोकांनीय घेतल्यो थोड्योश्यो. कित्याक तितून हांव वचना. ताज्या उपरांत भाऊसाहेब बांदोडकरान बिल्डिंग्स बांदपा खातीर सुरवात केली. तेन्ना सगळे इंजिनियर सगळे भायले येताले. ओके, तरी सुद्दां त्यो ज्यो शाळा बीन बांदलेल्यो पळय न्ही त्यो अजुनूय स्ट्रॉंग आसा. म्हणजे हांव मुद्दामून तुका कळपा खातीर सांगता, 1962 म्हाज्या गांवांत बांदलेली शाळा अजुनूय बी तशीच स्ट्रॉंग आसा, फक्त तिजें छप्पर बदल्लां. 1962 कन्स्ट्रक्शन केल्ली, आयजूय आसा तश्यो सगळ्यो आसा. म्हणजे ताज्या उपरांत जवळपास 1973 पर्यंत भाऊसाहेब बांदोडकरच्या काळात वेगवेगळ्यो बिल्डिंग्स बांदल्यो. नंतरूय उलय जालें. ताज्या उपरांत ताई मुख्यमंत्री जाली. तिच्या उपरांतूय बी बिल्डिंग्स. तुवें बुक रिलीज केल्लो मरे, आमगे जो सिनियर आयलो इतलें केलो मग तुवें रिलीज केलो मरे, आनी पोत उलय नाका, मातशें जबाब दी. तुवें रिलीज केल्लो, रिलीज कोणान केल्लो? इतलें गोंय केलो मो. अपोजिशन लिडर प्रताप सिंग राणे. अपोजिशन लिडर बसून घेत. तुम्ही वदन नासले, तो म्हाका म्हणपा तो सांगपा लागलो एमजीपीन काय करूंक ना म्हणून. तुम्ही भायर आसले, दोतोरान सेफ केलो तरी. wrong. I said काँग्रेसान बांदलोले. I didn't say NGP didn't do. तूं बीस घुसपाय नाका. हें घुसपाय नाका तूं बीस. स्पीकर सर, रॉंग. पूल पडलो बीन मरे मागीर तो. आन्सर दे.
स्पीकर सर, गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. ताज्या उपरांत काँग्रेसीनय बिल्डिंग्यो बांदल्यो, हांव ना म्हणना. काँग्रेसीनय बांदल्यो मरे, तूं बेगीन बेगीन कित्याक मारता? ताज्या उपरांत मेजर कन्स्ट्रक्शन जे गोंयांत जालां पळय न्ही रे, मेजर डेव्हलपमेंट, इट इज ड्युरींग द भारतीय जनता पार्टी 2002 म्हणजे GSIDCचें फॉर्मेशन, गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. हे कॉर्पोरेशनूच कित्याक जालें? बऱ्यो बिल्डींग, फास्ट स्पिडीन बिल्डींग बांदपा खातीरच हे कॉर्पोरेशन जालें. आनी त्या कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत मेजर कॉम्प्लेक्सीस आनी मेजर बिल्डींग ह्यो बांदपाक घेतल्यो, तेन्ना फावंडेशन स्टोन घातले, त्यो कंप्लीटूय जाल्यो मागीर. आनी 12च्या उपरांत कितल्योश्योच तुका आज ज्यो गोंयांत बस, एल्टन सांगता, मागीर सांग म्हाका. तेज्या उपरांत मेजर बिल्डिंग्स ज्यो आहा पळय न्ही, त्यो मनोहर पर्रीकराच्या काळात 2012तल्यान सगळ्यो बांदल्यो. 1 मिनीट युरी, तूं परत ह्या कॉम्प्लेक्साचो इश्यू काडटा. ह्या कॉम्प्लेक्साचो तुका फक्त घेवंक ना, कारण असेंब्ली कॉम्प्लेक्साचो प्रश्न, I had asked PWD about असेंब्ली the कॉम्प्लेक्साचो structure. प्रश्न. I had asked about the structure. अरे लास्ट क्वेश्चन श्री एल्टन डिकोस्टा. मुख्यमंत्री जबाब Elton दिला. D'Costa, We should not know whether this structure is safe. We should not know. We know about the parliament structure. बसून घेत. स्पीकर सर, तो रोखडो तुजो सेनापती उठ्ठा मरे रोखडो. एल्टन डिकोस्टा. Because sir, तेगे joint हा question. अरे तू answer दिला की न कोतलो. विचार तुझा प्रश्न. मुख्यमंत्री आपला Will you- सेनापती राव फाटल्यान मरे. दवरला. राव. तुवें तुगे हाटल्यान नाला, तू काबराल बाब पयलीं उठ्ठालो तुगे सेनापती, तुवें ताका हाटल्यान दवरला. विचार तुझा प्रश्न. स्पीकर सर, फुडले प्रश्न घेतलो की हाफ एन आवर जाले आसा. एक प्रश्न Answer होता. दिला. स्पीकर सर, स्पीकर सर, हांव उत्तर दिता मरे. तुम्ही स्पीकर हांगा सर. गोल विचारतकच आसा न्ही. एकाच गोल- प्रश्नाक गोल. तुम्ही 10 प्रश्न विचारता सोदता आनी उत्तर Speaker मेळोवंक sir, करता. आम्ही हुंय गुणायता, मुख्यमंत्री गुणायता. एक प्रश्न एक प्रश्न एकच प्रश्नाक तुम्ही 5-6 प्रश्न विचारतात. स्पीकर सर, Explain करू ही पडा. बिल्डिंग जी आहा पळय न्ही, ही बिल्डिंग पूर्णतः सेफ आसा. तिचे स्ट्रक्चरल ऑडिट बऱ्या एजन्सी कडल्यान करूनय घेतला आमी, आनी म्हणूनच केन्ना तिका केली? स्पीकर सर, तिका वॉटर प्रुफींग जी आहा पळय न्ही, केन्ना फक्त- केल्ली स्ट्रक्चर? आय टेल यू, टेल स्पीकर मी. सर, ताजो 1 वर्सा पयलीं ताजो स्ट्रक्चरल ऑडिट केला. Now आनी can you आतां please तेका- place that on the table of the house? स्पीकर सर, हांव परत एकदा सांगता, हे हावजान डिस्कस जावपाक जायना, कारण तो असेंब्लीचो इश्यू आहा. Structural stability we cannot be स्पीकर discussed. सर, तुका जाय जाल्यार तेजी कॉपी सेपरेटली हय, मातशें दी. स्पीकर सर, थ्रू दिवपाक Wait, लायता. दाखय म्हाका Sir. स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव स्पीकराच्या थ्रू दिवपाक लायता. तेणी Yes, sir. दुसरो जो प्रश्न Last एकूच question, विचारला. last question. Yes, sir, मान्य सांग प्रश्न. बरं, सेनापतीक बस माननीय करून. माननीय मुख्यमंत्री म्हणटा हांव काबार कोता जालें. सेनापती मुख्यमंत्रीन जायला काँग्रेसान आमी दोतोर चंद्रकांत शेट्टी म्हाका सोदा तूं दोतोर GMC कोण बांदिल्लें आनी मेकर ऑफ मॉडर्न गोवा बूक जेन्ना तुवें रिलीज केल्लो, तुवें ते इनॉग्रेशना म्हणलें, बुकाच्या इनॉग्रेशना म्हणलें की हे बुकाच्या आनी 100 वर्स काँग्रेसान केले. एल्टन डिकोस्टा, तुझा प्रश्न विचार दी तुका. प्रश्न विचारपाचो ना. काँग्रेसान कांय तुझो केलें डायरेक्ट प्रश्न विचार. प्रश्न विचार. काँग्रेसान केला आम न्यू आसो डायरेक्ट तुझा प्रश्न ना जावं फुडले प्रश्न घेता. सर बरें तूं बरें ट्रेनिंग घेवन आयला असो दिसता म्हाका. आमगे कॉन्ट्रॅक्टरान बांदलो अजून बरें आहे, तुमगे कॉन्ट्रॅक्टरान बांदलो मोठाय. अरे याचो चार क्वेश्चन नंबर 2 श्री शंकर बामणकर. स्पीकर सर, चार क्वेश्चन नंबर 2 श्री शंकर बामणकर. स्पीकर सर, GIC अरे तुम्ही विचारनासतना तुम्ही बाकीचे गजाली करता तुम्ही. स्पीकर सर, तू एक प्रश्न किती झाला? श्री शंकर बामणकर. स्पीकर सर, Yes. मुगे क्वेश्चन विचारला तुगे पुलीस स्टेशन. स्पीकर सर, पुलीस स्टेशन तूं आतां GICDचें काम बेगीन करपाक म्हणून सांगिल्लें. आतां 5 वर्सां जाले केपें पुलीस स्टेशन, अजून तुगे देरान प्लास्टरून जायना. तुवें म्हाका पयर आन्सर दिल्लो मारगांव केपें म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग तूं शिफ्ट कोत म्हूण. वॉट एवर वी से इन दीस असेंब्ली, ही आमगेली एक पवित्र वय. तुवें एक सांगिल्लें त्या जाणां तुवें नोटेड म्हणलें आनी कोत म्हणलें. तेच फाटल्यान कांय जालें ना. Yes, प्रश्न विचार तुजो, प्रश्न विचार. आर यू गोइंग टू शिफ्ट इट देर? केपें एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक आहा ते न्यू बिल्डिंगाक तूं शिफ्ट कोता. तुवें पयर म्हाका कोत म्हणून सांगलें. PWDचो तूं विचारता GSIDC. नो नो बाय यू सेड नो. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 श्री प्रवीण शेठ. चीफ मिनिस्टर तुवें सांगिलां प्रवीण शेठ, डिपार्टमेंट प्रश्न विचारा. डिपार्टमेंट पुलीस स्टेशन हुया, पुलीस स्टेशन हुया. नंबर 3B. तुम्ही पळयतात GNH.